सगल्यांक दी बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, आज प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार. शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्त आमकां सगल्यांक उलो मारून अशें सांगता, जिवीत बदलात नाजाल्यार तुमी तुमच्या पातकांत मरतलेत. जिवीत बदलाक म्हणजे जिविताचेर न्याय करून, जिविताचेर नवसरी करून, न्ही फकत बायली पण चड गरजेची भितरली. तर हो विचार मनान धरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां वळखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून उच्चारून वायटारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक तुला देवतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजी कथा आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकलूत सरा बापा बऱ्या देवा दोंडवून प्रार्थन आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलाय. आमी पातकी म्हूण खालतीकायेन वळखता. पातकांच्या बरा खाल आमी चिडोता म्हूण पळय आनी तुवें आमकां उबार. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेत्रो मिद्यानाचो पुर्वीत हांचे हिंड मोइजेस राखतालो. जेत्रो मोइजेसाचो सासूपाय. मोइजेसान आपलो हिंड ओरोणें आसलें तांचे फुडें चोरूंक व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याचें आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका झिलकुटांतलो भायर सरतालो. मोइजेसान तो देखलो. तें झिलकूट उज्यान पेटलोलें, पूण उलपोन ताचो भस्म जायनासलो. मोइजेसान म्हणलें, हें झिलकूट उलपोना तें अजाप कसलें तें पळोवंक हांव वेतोलो. तें अजाप पळोवंक मोइजेस लागीं सरतालो. तो सोर्वेस्पोरान देखलो आनी त्या झिलकुटासून देवान ताका असो उलो केलो, मोइजेस मोइजेस. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसां. सोर्वेस्पोरान म्हणलें, आनीक लागीं सोरूं नाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड
कित्याक तूं आसाय ती सुवात पवित्र. सोर्वेस्परान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हें आयकून मोइजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सोर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्तांत म्हजे पोरजेचें दोळदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलयतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला. होय, तांच्या कोश्टा दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडूंक हांव आयलां आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी म्होंव व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाळ देसान तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोइजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटोच इस्रायेलाच्या पुता धुवाशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण तीं विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक तुवें सांगूंक जाय तें हें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान आनिकूय मोइजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक तुवें सांगूंक जाय, सोर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदा हेंच म्हजें नांव. पिणकेचे पिणकेक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवाळाय आनी माये-मोग. सगळीं म्हणुया. सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालो आनी माये-मोग. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मोनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये-मोग. तोच सगले तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवाळाय आनी माये-मोग. सोर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां न्याय नितीचीं. जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपलीं विजमितां फांकयलीं. जबाब सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवाळाय आनी माये-मोग. सोर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये-मोगाचो. ताचो राग सटकून पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. जबाब सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये-मोग.
भाग्यांत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणून जालेलीं म्हाका जाय. तीं सगलीं एका कुपाकाला आसलीं आनी तांणी दर्या उतरलो. मोजेसा सोबें तांकां कसलेंच सगल्यांक कुपान आनी उदकान स्नान मेल्लें आनी सगलीं एकाच आत्मीक जेवणान जियेलीं आनी एकूच आत्मीक पियोन पियेलीं. आपणा फाटल्यान वेतोल्या आत्मीक कडपांतलें तीं पियेतालीं आनी हें कडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आतां तांचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानली नात, देखून तांची मोदें अरोनांत शिंपडायलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा दवरी तशी आमी दवरिना जावंक हें सोगोट आमचे देखी पासत घडलें. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणून न्हय आनी भस्म करनारान तांचो नाश केलो. हें सगलें एक शिडकावणी कशी तुमकां घडली आनी काळजाच्या शेवटाक जियेतल्या आमकां शिकवण दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच उबो आसा म्हूण सजमोता ताणें आपूण भूंय पडोना जावंक चोत्राय धरची. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. जिवीत बोलदात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. थोड्या गालेकारांक मारून पिलातान तांचें आनी ते भितुरलेल्या त्या बलिदानाचें रगत एकेकायलेन ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी प्रतिपाल दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें. देखून सगल्या हेरांक गालिल्यांक परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण जिवीत बलिदान जाशीत जाल्यार तुमी तशेंच मरतलेत. सुलेमाचे गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीव 11 जाणां मरून गेलीं. जेरुजालेमांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण जिवीत बलिदान जाशीत जाल्यार तुमी तशींच मरतलेत. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें. तो तांचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो उसतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटच हें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, घोडयेक दोनया ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसर हें वरस ताणें आसूं दी. घोडयेक ताका फळ जायत ना जाल्यार मागीर खातोर.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक आवयन 10 वर्सां आपल्या जनेलाचेर पेटोवलेली वाट दवरली. एक राती कोण गरीब वस्तरेन रातच्या वेळार तिच्या दारार मारलें. दार उगडून तिचो स्विकार केलो. तीं दोगांय घरान बसून आनी ते वस्तरेन अशें म्हणलें, तुमी तुमच्या जनेलाचेर कित्याक पेटोवलेली वाट दवरल्या? ही वाट हांवें म्हजे धुवे पासत दवरल्या. 10 वर्सां जालीं ती घर सोडून गेल्यार हांव तिची वाट पळयतां. ती परत येतली जायत रातच्या वेळार येयत आनी ती वाट नकलोत. दुकांत घुलून ते आवयन ते वस्तुरेक अशें म्हणलें. मागीर ती आवय ते वस्तुरेक दोळे लावन पळोवंक लागली आनी तिका वळखून अशें म्हणलें, एलिझाबेथ एलिझाबेथ म्हज्या धुवे, तूं परत आयली. हांव खूब खुशाल. ती वस्तुरेन रडोन बोगसणें मागलें आनी त्या घरांत परतून खुशालकाय आयली. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोरेस्पोर आमची वाट पळयता. पयले वाचपांत आमी इस्रायल प्रजेची खबर आयकल्या. फेरोच्या हाताखाल ती सगळीं गुलाम आसली. तांकां खूब कोस्ट सोसूंक पडटाले. ती सोरेस्पोराचे काकलीचो उगडास करून ताका उलो मारूंक लागली. सोरेस्पोर तांचो कोस्टान बोल्लो उलो आयकता तो तांची दया करता. सोरेस्पोर तांकां नवो जीव दिवंक इच्छिता. तांकां परतून तांचें मंदीर तांचें देवस्थान दिवंक सोदता. पूण हें करूंक ताका मनशाचो आदाराची गरज आसली. देखून सोरेस्पोर उज्याच्या रुपान मोजेसी उलयता आनी ताका आपल्या पोरशेक कुडींतले भायर करूंक सांगता. सोरेस्पोर खरेंच दयाळू. आमचो खूब मोग करता तो. आमच्या जिविताचे कांटे काडूंक पयलें पावल मारून ते कांटे पयस करता. तो आमकां नवो जीव दिवंक इच्छिता. तो आमची सदांच वाट पळयता. दुसरे वाचपान पावलो कोरिंकारांक आनी तशें आमकां 3 वस्तूंची याद करता. पयली, जे वस्तू आमकां वायटाक पावोवंक सोगतात ते वस्तूंक आमी सदांच पाट करची. दुसरी, आमकां भोंवताची खूब म्हायती आसत पूण आमी गोरवां सारके उडोवंक फावो न्हय, कित्याक ही म्हायती देवान आमकां दिल्ली आसा. आनी तिसरी, आमच्या जिणे वरवीं आमी दुसऱ्यांचो भावात ओसोक्त करचो न्हय. शुभ वर्तमानांत जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताची नदर मारूंक आमकां सांगता. जायत आमकां ही संवय आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कोश्टांक सांपडलेले पळयता तेन्ना आमी तांकां बोटां लावन तांणी व तांच्या कुटुंबान वायट केलां म्हूण आमी म्हणटा. फुडें दुसरे पातकी म्हणचे परस आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमी कितें बदलचें हें पळोवंक जाय म्हूण जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. आनी शेवटाक आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताचे नोसणी करूंक देव आमकां खूब संदी दिता आनी हे संदी आमी वळखून घेवंक जाय म्हूण जेजू क्रिस्त आमकां ते बोपारेन आमकां सांगता. भाव भयणीनो, हो प्राचीन काळ खरेंच आमच्या जिवितांत नवो उजवाड हाडूंक शकता. जेजू क्रिस्त आमकां उलो मारून सांगता, जिवीत बदलात नाजाल्यार तुमी तुमच्या पातकांत मोडटलेत. आमची पातकां एके भाशेन जावन आसर एक भरलोलो साक जो आमी आमच्या खांदार मारून चलता. जो पर्यंत हो साक आमच्या खांदार आसा
तो पर्यंत आमकां फुडलें पावल मारूंक मेळचें ना. आनी ह्या साकांत कसलीं पातकां आसंक जायत? आमचें व्हडपण, स्वार्थीपण, राग, द्वेश, खोडसाण, निश्ठुरताय, दुडवांची आशा, लोभ, दोंगीपण आनी आदी. आनी वर्सा वर्सा ह्या साकाचें वजन वाडत वता. देखून आमकां संवसारांत जिवीत सारूंक कठीण जाता. जेजू म्हणटा, जिवीत बदलात, तुमचे खांदावयलें वजन उणें करात. बाबणे संवसारांतली आमची यात्रा केन्ना सोंपतली हाची आमकां खबर ना. हो प्राचीन काळ आमच्या फुडें दवरून देव आमकां संदी दिता. आपले हात विस्तारून आमकां वेंगीत घेवंक तयार आसा. जिवितांत नवसरी हाडूंक आमची पातकां भोगसूंक जेजू क्रिस्त तयार आसा. पूण आमी पयलें पावल मारूंक जाय. जिवीत बदलूंक आमची इत्सा आसूंक जाय. तर ह्या प्राचीन काळांत इगोर्जेन दिल्ले उपाय वळखून तांचे फायदे घेवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत खालतेपणी देवा लागीं मागुया. सोनी उबी रावया आनी आमचो बाबात परगोटुया. सतमानथान देवाक, सोरपुदा देवा बापाक आनी सोर्गीच्या रोचनाराक, आमच्या एकल्याच पोताक आमच्या सोम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गोबीन सोमवलो, म्हाका मरेतान सलमलो, पोंचला काल ताणें सोंसले, त्या कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चलो, सोर्प देवा बापाचे उजव्याक बसला. तुवें तें जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक, कातलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचें एकतात, पात्रांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणांची जिवीत. आमेन. आमच्या काळजांत मनांत जे विचार हुस्के आसात ते आमी खालतीपणी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. ही जेजूची उतरां आमच्या धर्मीक वडिलांनी खोलायेन मानून घेवन आपल्या जिविताचे चाली आनी मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सोबेत तोखता तसलीं फळां ताणें उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. Doiall Bapa, Tujeam Bhurgeanchim amchi, ही जेजूची शिकवण दर एका राजकीय फुडाऱ्यान आपल्या काळजांत कुंचून प्रमाणीकपणान जियोवन प्रमाणीकपणाची फळां समाजांत निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. Doiall Bapa, Tujeam Bhurgeanchim amchi, हें पवित्र पुस्तकांतलें सत पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांनी नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं आपले पिडेंत जेजूचें बळ आनी पेकोवणी सोदूंक देवा लागीं मागुया. Doiall Bapa, Tujeam Bhurgeanchim amchi, ही जेजूची उतरां आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत लावूंक आनी आपल्या जिविताचेर खोल नियाळ करूंक वायट जिवीत पयसावूंक आनी बऱ्या आनी देखीवंत जिविता वरवीं कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सोबेंत बरीं फळां दिवंक ती बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. Doiall Bapa, Tujeam Bhurgeanchim amchi,
हो मोगाळ बापा, आतांच आमी आमची थोडी मागणी तुमच्या हातांत घातल्यात, ती सगळी धोईन मानून घे म्हूण आमी खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Page 29, C3, amchi soglin kupit chitna. Amchi soglin kupit chitna. Amchi soglin kuntidukka. Amchi बाबणांचें बलिदान देवाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जिवचे कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत नितोल मोगान काळजाची भक्ती जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपेदारा सासणांचे देवा, सोरकाने सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवून दितना अगुणांचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळ्यो सगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी हो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. ताणें सांगत आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्रपण दानून ही देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां दिवगुस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांख दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Somia Jezu Dushi Mararin Zomorumta Dushi Punurchi Malmonavi Purvata Dusha Yenya Omiyotrekta. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणान उगडास करता आनी हो उंडो कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाळ केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुरोगो सेवतले आमा समेस्तांक पोते वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नमोरुतायेन मागता. सोरेस्परा आकीप तिविस्तालोले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्म बसून मेल्ल्या तेमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ताका दुश्टा गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुर्जोल मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त कर म्हणून मागता. आंकवा माई सांगाती तिचे पोती भाग्यवान जुसे भाग्यवान दोर दुता सोक्त मानोल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासता सुखांक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं. तुझें राज्य येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सोरच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा येणीक आमी बरो अशें ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदा काकलुतीन सरपणान सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोटांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र भवताचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Agnus Dei, qui
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमयो ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या परस वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव ओमळीक मास सगोत म्हजें शेवूं जाणां देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या खालसांत तें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या खालसांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुवें सुरशेलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. D14, Jezu Dak-vel, Ami fantte, page 54, D14. Jesus
प्रार्थूया. दोयाल बापा, देवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळें तें देवीक जिवीत मोगाच्या कोन्यांनी सुफल जावं दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर आपोलो कार्दोजांक ताणें हें मीस भेटयलां आनी प्रवचनूय केलेलें आसा. हेरांकूय जे हांगसर मांडावळ पळयतात, ह्या मिसाची गायन कोत्तात, मिडियाचें काम कोत्तात, हेरां हांगसर वावुरतात आनी तुमकां आनी सगळीं जाणां यूट्यूबाचेर भाग घेतात, इतल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासत मागोत रावया आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत विनोदी कोत्ता, तर आमी हे पोरी फुडें वचया. आमची मिसां हांगसर आयताराची 3, पयलें 7 आनी 8 ही दोनूय आमचे भाशेन आसतात. त्या उपरांत 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 2च मिसां आसतात, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. ही सगळीं मिसां तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जातात आनी खूब जाणां पळयतात. त्याच प्रमाणे आतां तुमच्यान ॲप सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हें डावनलोड करूंक जाता प्ले स्टोराच्यान. तर तुमकां तिचो सगळें सोंपेपणी मेळटलें. खूब आमचे बाकीची वस्तू आसात ती तुमकां मेळटल्यो. फाल्यां सावन ना 22 हांगसर एक रितीर आसा, इनर हिलींग कॅरिझमॅटीक रिट्रीट. तो तुमकां तो हातूंत भाग घेवंक जाय. आमी मांडावळ करताय, ताका लागून तुमचें नांव आमकां जाय. तर तुमी मातशी म्हाका दियात कोण येतात पळय ती, ताका लागून ताका हाडपाक बाकीचें सगळी बंदोबस्त करूंक जाय. तर 22 26 पर्यंत सांजेच्या आदेसाक 5:30 ते 7 पर्यंत. तेन्ना लोक हांगसर कोण आसना, नाजाल्यार दिसाची आमच्यान कांय घेवंक जायना. पूण हांगसर थान हो रितीरी करूंक आमी आवडटा आनी तुमकां आनी हेरांकूय हांगसर हें जालें म्हणटच यूट्यूबाचेर तुमच्यान तें पळोवंक जाता आनी आमच्या चॅनलाचेर. सोयर म्हयन्याचे दर म्हयन्याचे सोयर सायबाच्या कॉपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत कॉपेल आसा, थंयसर 10 वरांचेर मीस जाता. तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव ह्या वॉट्सॅपाचेर धाडूंक जाता. नांव आनी हिंच्या दिसा तें करूंक जाता. पूण मातशी माणसुकेन, कित्याक केन्ना केन्नाय तुमी धाडटात आनी आमी तुमकां तें वाचप धाडटा, पूण मागीर निमाण्या वखदार तुमी येना जाल्यार आमकां कळोवंक जाय तुमी, नाजाल्यार आमकां कळचें ना. नाजाल्यार मागीर हांगसर दुसपट जातात, कोणाक मागीर घालचें पडटा आनी ती बरे भशेन वाचिनात. हें वाचप आमी देवाचें उतर बरे भशेन परगटूंक जाय. निमाण्या वखदार तें घालूंक फावना. तर तुमी ही फिरगोज न्हय, हें श्रायन, ताका लागून ही आमकां थोडी अडचण जाता. तर तुमी मातशी काळजी घेयात. पवित्र सातोळ्यांत हांगसर इंग्लीश भाशेन मंडे, थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी सॅटर्डे म्हणजे मध्यानीर मिसां जातलीं, पूण इंग्लीश भाशेन. ते सायडीन आमचे भाशेन हांगसर इंग्लीश भाशेन जातलीं. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्वदा देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांचें लासतालें. देखून देवचें नांव आनी सोडून बरी खबर परगटूंक दिसा दिसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमची ओत्रीक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते छाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. Amen. F16, page 93.